नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. भाजपाक तेको दिवन रेस्पेत वगडायलो 150 कोटी वेंचणुकेत खर्च करतलोच. वेंचणूक आयोगाक मिकीची चॅलेंज. एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत मिकीचो फोग. सध्या खासा कोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करपाची गरज ना. हायकोर्टान दिगंबराचो अटकपूर्व रद्द करपाक न्हयकारताना दिले निरीक्षण. तीन वर्षाच्या मायनिंग बंदी उपरांत सोमारा मिनाची पहिली बोट सरता भायर. सेजा 88,000 टन मिनाची करता चीनात निर्गत. मुख्यमंत्री दाखयतलो बोटीक बावटो. ट्रॅफिक कोयराच्या प्रस्नावेल्यान वाळपयकार बेजार. सरकारान केल्ले प्रकल्प सांबाळपाक पालिका फेल म्हूण वाळपयकारांची नगरसेवकांचेर टिका. आणि आरोंदेच्या जेटीक लोकांनी वगीच करचो न्हय विरोध. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा कोळसो सोडून हेर वस्तूंच्या येरादारींतल्यान गोंयच्या अर्थवेवस्थेक फायदो. खबरो विस्तारान. भाजपाक तेको दिवन रेस्पेत वगडायलो. आपल्याक गरज आशिल्ली तेन्ना मनोहर पर्रीकाराक मजत करपाक ऑकवर्ड जालें. सगळे अल्पसंख्याक पाद्री आनी आपल्या समुदायाच्या लोकांआड वचून भाजपाक तेको दिल्लो तेन्ना आपल्याकूय ऑकवर्ड जाल्लें. मात आपूण फाटीं सरलो ना. अशा शब्दान मिकीन भाजपाचेर केल्ले उपकार वयर काडले. 150 कोटी वेंचणुकेत खर्च करतलोच. वेंचणूक आयोगाक भिवपाक आपणे हाताक कांकणां घाल्ली नात अशें चॅलेंजूय ताणें दिलें. प्रुडंटाक दिल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत मिकीन सगळ्यांचेर फोग काडलो. ही मुलाखत तुमकां सोमारा सांजे 7 पळोवंक मेळटली. Have you forgiven Kapil Natekar? If I have forgiven Kapil Natekar, माफ कर. हांवें चोय म्हाका ताका त्रास करपाक जाय आशिल्ले. हांव मंत्री आशिल्लो कितें 2 फावटी हें कंप्लेन जाले उपरांत म्हाका ताका त्रास करतलो जाल्यार म्हाजें करूंक जातालें. पूण त्रास कोन्न न्हू, कोणाक त्रास कोन्न म्हाका नोंद दवरपा नाका. I had supported this government right from 2012 and much before that also. 2014, I support this government. I was expecting some support from this government. They could help me out. Under section 433, suspend sentence and remit. You agree with me? But don't you think that would have sent a very wrong message? Why? Why? जेन्ना हांवें मनोहर पर्रीकाराक सांगिल्लें बाबा दिस इज द केस अंडर सेक्शन 433 तुमच्या हेल्प करपाक म्हाका कितें सांगलां तूं हांव पॉलिटिकली ऑकवर्ड जाता म्हणून. The same question I am asking. It wouldn't have been very awkward sending a wrong message. अरे बाबा Reflecting very badly on the government. यू टेल मी वन थिंग. पॉलिटिकली ऑकवर्ड जावपा तांकां सरकाराक सपोर्ट करता मिकीन सपोर्ट करता ह्या बीजेपीकू म्हाका ऑकवर्ड जावना. आय फेस ऑल मायनॉरिटी पीपल मॅन. ऑल सगळे आमचे धर्मीक भाव हांवें फेस केले, म्हजी कम्युनिटी फेस केलें आनी एगेन्स्ट वचोन पासून म्हज्या लोकांचेर म्हज्या मतदारसंघाचेर म्हज्या पाद्री भावाच्या एगेन्स्ट पासून वचोन हांवें बीजेपी सपोर्ट केलो 2012 2014 केलो आनी मुगे लिटरली मुगे रेस्पेत हांवें सकयल उडयलो. आफ्टर चेंजींग द गव्हर्मेंट वी हॅड गिवन ऑपॉर्च्युनिटी टू काँग्रेस. 7 years I had seen how Congress. I said, okay, we'll give chance to BJP. Now 3.5 years, I don't find any changes. You are firm on 150 crores also because election commission is listening. 150 crores might scare your political opponents, but it might create problem for you also. म्हाका इलेक्शन कमिशनाक भिवपाक आनी कोणाक भिवपाक न्हू. मिकीन कोणें कांकणां घायलें नाय बाबा मिकीन. हांव बायल न्हू. केन्ना मनान धर. पणजेच्या खासा कोर्टान दिगंबराक दिल्ल्या अटकपूर्व जामिनाच्या आदेशांत हस्तक्षेप करपाची गरज ना म्हूण हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीची याचिका भायर मारतना निरीक्षण दिलां.
हायकोर्टान शुक्रारा क्रायम ब्रांचीची मागणी भायर मारत दिगंबराचो अटकपूर्व जामीन रद्द करपाक न्हयकार दिल्लो. गोंय पुलीस आनी सरकार ह्या आदेशाचो अभ्यास करतात. आदेशाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाचेर सोमारा निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. दिगंबर कामतीक दिल्लो अटकपूर्व जामीन रद्द करचो म्हूण क्रायम ब्रांचीन केल्ली याचिका हायकोर्टान भायर मारली. हो निर्णय दितना कोर्टान कांय निरीक्षणां दिल्यात ती अशी: ही केस राजकी सुडा खातीर म्हूण बचाव पक्षान केल्लो आर्ग्युमेंट मान्य करपा सारको ना. क्रायम ब्रांचीन CRPCच्या कलम 482 खाला खासा कोर्टाच्या निर्णयाक उच्च न्यायालयान दिल्लें आव्हान ते मान्य करपाची गरज ना. 19 ऑगस्टाक खासा कोर्टान दिल्ल्या निर्णया उपरांत घडिल्ल्या घडणुकेचेर आदारून निर्णय घेतिल्लो ना. खासा कोर्टान दिगंबराक दिल्लो अटकपूर्व जामिनाचो निर्णय कायम. सरकारी वकिलान जायकाच्या आरोपपत्रांत दिगंबर कामत मुखेल आरोपी म्हूण दिगंबर कामतीक मुखेल आरोपी म्हूण नोंद केल्लो. मात मुख्य आरोपीक आरोपपत्रांत दुबावीत म्हूण दाखयला. चवकशी अधिकाऱ्यान हे केशीची खोलायेन चवकशी करची म्हूण खासा कोर्टान आदेश दिला. अशे तरेचे केसीन निकाला पयलींच निर्णया विशींची मतां तयार जावची न्ही म्हूण केशीन चड संवेदनशीलता दाखोवपाक जाय अशें हायकोर्टान म्हळां. हायकोर्टाच्या ह्या निर्णयाचो गोवा पुलिशेचो वरिश्ठ अधिकारी आनी सरकारांतले वरिश्ठ अधिकारी अभ्यास करतात. हायकोर्टाच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिवप काय ना ताचेर सोमारा निमणो निर्णय घेतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 3 वर्सांच्या मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांतल्यान पयली मिनाची बोट सोमारा भायर सरतली. सेजाच्या 88,000 टन मिनाची पयली खेप चीनाक निर्गत करतले म्हणून सेजा गोवाच्या अधिकाऱ्यांनी मिडियाक सांगलें. सोमारा सकाळी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार ह्या बोटीक मावटो दाखयतलो. सोमारा गोंयच्या दर्यांतल्यान वट्ट 3 वर्सां उपरांत पयली बोट मीन घेवन भायर सरतली. सेजा गोवान ऑगस्टांत पयली मायन सुरू केले उपरांत सेजाची ही पयलीच निर्गत. सेजान बार्जेंतल्यान सुमार 88 टन मीन चिनी बोटीत भरला. मुख्यमंत्री पार्सेकार सोमारा सकाळी ह्या बोटीक बावटो दाखयतलो. ते उपरांत बोट चीनाक वचपाक भायर सरतली. गोंयच्या खण बंदीक लागून मायनिंग उद्देग सामको काबार जाल्लो. मात सरकारान खाणी सुरू करपाची मान्यताय दिले उपरांत सेजान 10 ऑगस्टाक कोडलेची मायन सुरू केल्ली. ते उपरांत सेजान दिवचलेत दुसरी मायन सुरू केली. सेजा गोवाक तांच्या लिजांतल्यान वर्साक सुमार 7 मिलियन टन मीन काडूं येता. सद्याक मिनाचो रेट पडला. 58 ग्रेडी मेरेनच्या मिनाक टनाक $40 आनी 58 ग्रेडी वयल्या मिनाक सुमार टनाक $50 रेट मेळटा. इतले मजगतीं गोंयच्या मीन उद्देगा आड क्लॉड आल्वारीस, सुदीप तामणकार आनी निलेश गांवकारान घातिल्ले याचिकेचेर 30 ऑक्टोबराक सुप्रीम कोर्टात सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक विराम.